रगत सारखे जायना. तुम्ही सांगा टीव्ही पो की ना पो रगत जावपाचे जातलेच न्हू. म्हाका भाजी आवडना पण टीव्ही पळयता पळयता ही भाजी सगळी म्हाज्या पोटान येता आनी चड जेवता. बरें जेवन सोफार लोळत टीव्ही पळोवपाचें म्हजें नशिबानच ना. दनपारां मम्मी आजो आजी सगळीं जाणीं न्हिदता. आमच्या वयल्या फ्लॅटान पवित्र दिसता कितलेय व्हडल्यान लायल्यार चलता पण आमच्या घरान बारीक आवाज लावन टीव्ही पळयल्यार तांकां न्हीद पडना. मम्मी न्हिदली की म्हाज्या हातान रिमोट. कार्टून पळोवं की पोगो हें चिंत्ता म्हणसर दाराची बेल वाजली. टिंग टॉंग. दारांत कामवाली बाई हजर. मम्मी जागी जाली आनी परत तेजें सुरू. कसलो फालतू प्रोग्राम पळयता गो तूं श्रावणी. डिस्कवरी ना नॅशनल जिओग्राफी चॅनल पळय नाल्यार न्ही. सकाळी तूं बेगीन उठना. बरी हुशार आई. समज डिस्कवरी ना नॅशनल जिओग्राफी चॅनल पळयतले तर बेजारतले. मी म्हणटली बेजारले गो जाल्यार न्ही नाल्यार होमवर्क कर. सांजची हांव खेळपाक वयता. घरा येतकीर पळयता जाल्यार आजो रिमोट घेवन आज तक पळयता. आज्याक खुश करपाक बेगी बेगी बाथरुमान धांवले, हात पाय बी धुले आनी देवा फुड्यान बसून शुभम कडेन व्हडले व्हडले म्हणपाक लागले. शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा. आई घेवन पळयता जाल्यार भैया एसी फुटबॉलान गेमीन गुंग जाला आनी म्हाका म्हणटा कसो तूं असले मदन पारा घरा टीव्ही पळयत आसता मगो तूं दिसभर. आमी झगडटा इतल्यान आजी हळूहळू येयली, रिमोट घेतलो आनी आपलाच प्रोग्राम पळोवपाक लागली. म्हाज्या बोटान बरे कावळे आड्डुपाक लागले. डेडी येतकीर आमी जेवपाक बसली. जेवतकीर डेडीच्या हातीन रिमोट. ते रिमोटा पळयत पळयत हांव न्हिदले. दोळे बंद जातकीर टॉम एंड जेरीची मस्ती स्टार्ट जाली. नवरी म्हाका आपल्या गाडयेन बसपाक आपयता आनी तेन्ना फक्त म्हाज्या हातान रिमोट. सॉरी सॉरी म्हाजे इबलेशे मना. थँक्यू. सोडा ना ना दया करा म्हजे. हांव खंय वयतले. दार उगडा प्लीज. दया करा म्हजे. हांव खंय वयतले. प्लीज दार उगडा. दार उगडा. आता आता खंय वचूं. आई गे ना. ती सगळी म्हणटली घोवागेर वच. तेच खरें घर तुजें. हांगासर तुजें कोण ना. आयज लेगीत ह्या समाजान चलयांक स्त्रीक कांयच सुवात ना. चलयांचो जल्म जावप म्हळ्यार कोणे तरी आपल्याक श्राप दिला अशें समजतात. तांच्या जल्मापासून तांच्या मरणा पर्यंत प्रत्येक जाण तिका कुस्कुटा समान लेखता. प्रत्येक चलयेची इच्छा आसता की ताच्या आवय बापाय ताका खूब लाडान वाडोवचे. पूण म्हज्या नशिबान हें सूख नाशिल्लें. म्हज्या घरांतली सगळी मनशां म्हज्या भावाक बरी करताली आनी म्हाका कोणे केन्ना माये मोगान बाय लेगीत म्हळेना. हांव शिकपाक खूब हुशार आशिल्लें. म्हाका खूब शिकून एक वकील जावपाची इच्छा आशिल्ली आनी म्हजो भाव तो नापास जाल्यार लेगीत ताका मागता तें मेळटालें. आमच्या मदीं हो भेदभाव वाडत गेलो आनी एक दीस म्हज्या घरच्यांक अशें दिसलें की म्हाका जितलें शिकयलें तें पुरो. चलयांक चड शिकोवप बरें न्हय. तांकां जाता तितले बेगीन तांचें लग्न करून तांकां घरांतली भायर काडलेली बरी. आनी अशें तरेन खूब शिकपाची आयुश्यान एक व्हड मनीस जावपाची म्हजी इच्छा घरच्यांच्या निर्णया मदीं खंय तरी अदृश्य जाली. लग्न जालें म्हजें. म्हज्या सुखी संवसाराची खूब सपनां पळयल्लीं हांवें. पूण लग्नाच्या तिसऱ्या दिसाच्यानूच म्हज्या घोवा गेल्यांनी म्हजेर अत्याचार सुरू केले. म्हज्यान स्वप्नां पळोवपाची कसलीच आशा दवरली ना. खूब अत्याचार केले म्हजेर हेंच्यांनी. पूण एक दीस लेगीत हांवें कोणाक उलट जाप करूंक ना. मुक्कट्यानी सहन केलें. आयज लेगीत
या घरात एक सुखाचा क्षण सुद्धा पडला ना हावे. आणि आयज जेन्ना म्हज्या पोटांच्या भुरग्यासाठी एक चली हे कळना फुडें ताका मारपाचे येवजणे तयार करता. चलयांक श्राप समजू नाकात, तांकां वरदान समजा. ताणे तर अजून या संवसारात पाय सुद्धा दवरूंक ना आनी हे ताचे जन्माचे दुस्मान जाल्यात. ताणे जर जन्म घेतलो सुद्धा जाल्यार ताका म्हज्याच भशेन हे सगळे अत्याचार भोगचे पडटले. हांवें जे दुःख भोगल्या, जे त्रास भोगल्यात ते ताचे वाटे घेतले. ते फुडारा भशेन ना. हे सगळे पळोवपाक आनी म्हज्यान फाशी आसना. हो समाज, या समाजात रावपा सारखे आनी कांयच उरूंक ना. म्हाका नाका म्हजो संवसार. हांव जीव दितले. ना, हे हांव कितें करता? म्हज्या जिवा वांगडा म्हज्या भुरग्याचो जीव कसो घेवं शकता? हांवें हे अशें करचे म्हणूच तर हेच्यांनी म्हाका घरा भायर घातला. ना, हांव जीव दिवचे ना हांव. म्हज्या भुरग्याक जल्म दितले हांव. एक चली आपल्या आवय बापाय फुडल्यान उगी रावन सगळे मुक्काट्यांनी सहन करूं शकता. तेंचो हर निर्णय, सगळो निर्णय स्वीकार करूं शकता मुक्काट्यांनी. एक बायल आपल्या घोवाचो संपूर्ण अत्याचार स्वीकार करूं शकता उगी रावन. बरें हा, पूण एक आवय आपल्या भुरग्याच्या रक्षणा खातीर कोणाकूच उगी रावपाक ना. चलयांचो जल्म म्हळ्यार एक वरदान आसता आवय बापायचे. एक चली शिकत जाली ती आपल्या आवय बापायचें नांव वयर काडटा. तांकां वरदान समजून तांकां वाडयात. श्राप समजून अशें लग्न करून कोणाच्याय घरात लग्न करून दिवं नाकात. अशा घरात ज्या घरान स्त्री तुच्छ लेखता, अशा घरान ज्या घरान प्रत्येकाक मनीसपण म्हणजे कितें तें खबर ना. अशा या घरात ज्या घरान घेतलेलो प्रत्येक निर्णय स्त्री दुःखाशिवाय आनी कांयच दिवं शकना. अरे दार उगडा, मान्य ना म्हाका तुमचे हे कसलेच निर्णय. तुम्ही निर्णय घेवपी कोण? मनशाच्या रूपात लिपले रे राक्षस तुम्ही. राक्षस, स्त्रीचो अभिमान छळपी, तिचे जगप कठीण करून दवरपी राक्षस. अरे दार उगडा आनी पळयात म्हाका. आयज हांव कोणाकूच उगी रावपाक ना. तुमकां आदर दिताले, तुमचो सन्मान करताले, तुमचे प्रत्येक निर्णयाक मान सकयल घालून उगी रावताले. हाचो अर्थ हे न्हय की म्हाका उलोवपाक येना. म्हाका तुमचो भंय दिसना. आयज हांव एकटें आसा जायत हांगासर, पूण फाल्यां ह्याच समाजान रावपी प्रत्येक स्त्री म्हज्या वांगडा हांगा उबी आसतली. तुमच्यो रिती, रिवाज, परंपरा हे सगळे बदलतले एक दीस. हांव बदलतले. ह्या समाजातली प्रत्येक स्त्री हे निर्णय बदलतली. तुम्ही फकत स्त्रीची सहन शक्ती पळयल्यात न्हय, खूप कितें सहन करता ती. विचार करात, जर तिच्या ह्या सहन शक्तीचो बाण फुटलो जाल्यार तुमच्या संपूर्ण संसाराचो विनाश जावं शकता. विचार करात. हांव जीव दिवचे ना. हांव म्हज्या भुरग्याकूय मारचे ना. हांव स्वता एकटे वाडयतलें ताका. हांव ताका कष्ट करून वाडयतलें. स्त्री शक्ती विजय असो. स्त्री शक्तीचो विजय असो. स्त्री शक्तीचो विजय असो. माझ्या कर्मात रंग नाही, रेषा नाही, आकार नाही, प्रतिमा नाही. इतकी मुलं, पण काही चोरटे क्षण सोडले.
तर कोणाचे डोळे, कोणाचे केस मी कधी एकसारखे टक लावून पाहिलेच नाही. फक्त स्पर्श, फक्त वास. पण स्पर्शाच्या, वासाच्या आठवणी पुन्हा जन्मत नाही. डोळ्यांनी पुन्हा जगता येतं मुली. या अंधाराला अंत नाही, सीमा नाही. मी अंधाराची लाट आहे. अंधारात धडका देते, अंधारात फुटते, अंधारात विरते. द्रौपदी, मुली, तू का वाईट वाटून घेतेस? अगं ही पतिव्रता धर्माची खूण आहे. कुरुकुलातील प्रत्येकानं अशीच एक एक पट्टी आपल्या डोळ्यांवर गच्च बांधली आणि आयुष्याच्या एकाच वाटेनं प्रवास केला. भीष्माच्या डोळ्यावर प्रतिज्ञेची पट्टी, माझ्या दुर्योधनाच्या डोळ्यावर मानाची, तू अन भीमानं क्षत्रिय धर्माची पट्टी बांधली. सगळे हट्टी पिळाचे, एकच वाट घ्यायची आणि त्याच वाटेनं चालत जायचं. मुली, मी म्हातारीही कमी हट्टी नाही. मला, आंधळीला वाटांबद्दल विचारतेस? चांगलं, का थट्टा करतेस माझी? द्रौपदी, दुसरी कुठली वाट आहे की नाही